Scripture. And the other book is God's work, creation. God is the source of both His Word and His works. We can know God, known to us in Scripture, as well as the created world. We approach God on the wings of faith and reason. Peace and all good, everyone. In this season of creation, as we continue to reflect also on the responsibility we need to exercise vis-a-vis the ever-worsening ecological crisis that we are all now facing, it's good to reflect not only on our sense of responsibility, but also basically and primarily on our, so to say, sense of self-identity. Jesus in the Gospel asked His disciples in the Gospel of Luke, in the version of Luke, which is basically Markan materials, He was asking His disciple, who do people say that He is, that the Son of Man is? And Peter answered, you are the Christ of God. You are, in a sense, Peter is saying, you are the anointed one of God. Being anointed is having this sense of identity. And in a sense, this is connected to that sense of responsibility that Jesus has to exercise during His mission on earth. With this, it's good to reflect on our sense of identity. Should we exercise a good sense of responsibility to our mother planet? Unless we know ourselves in this whole scheme of the entire created reality, we would not be able to respond positively to these challenges. We could remember, for example, how in the book of Genesis, in Genesis 1, verse 27 particularly, we are told that we are created in the image and likeness of God. And this identity came first before that sense of responsibility that is given to us. And if we want to use the second account of creation in chapter 2, we could remember in Genesis 2:7 that we become a living soul when God breathed on us, meaning that sense of connection with God. And with Jesus, we know that we are sharing this sense of responsibility simply because we are also sharing this sense of identity as caretaker of creation and the entire created reality.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 A6. देव आमचो भाव तूं मोसो भाव, देव आमचो भाव तूं मोशी भोय, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोगी आमी सोगलीं एक, देवा उतर आयकना तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोगी एक, ताच्या नांवान राती धांव तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोगी एक. देव आमचो भाव तूं मोसो भाव, देव आमचो भाव तूं मोशी भोय, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोगी आमी सोगलीं एक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. कालच्या दिसाक सोंपून गेल्या आवेलिना एलिस दकुन्या हिच्या ओतम्या पासत, तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या आल्बर्टो एम फेर्नांडीस ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सिएना फेर्नांडीस, आजारियस रॉड्रिगीस, सियान डिसूजा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज बेबी मायरा जेसिका फेर्नांडीस बावतिजमाच्या साक्रामेंतान पवित्र सभेन भितर सरता. मारियो आनी एलन फेर्नांडीस हांची धूव, तांचेरूय आनी तांच्या गोराबेचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन ह्या दिसांनी पावस खूब पडत आसा, आमचीं शेतां पिड्ड्यार जावपाक शकता. ह्या पावसांतलीं आमचीं शेतां भाटां निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुच्या बाबडीनो दर एका वस्तूक वेळ आसा, काळ आसा. वेळा वेळार आनी काळा काळार वेगवेगळ्यो वस्तू घडटात, वेगवेगळ्यो घडण्यो घडटात. आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्यो वस्तू घडत आयल्यात, पूण जायते फावटी ह्या वेळा प्रमाणे आमी जियेनासतना ताचेर आड गेल्या. जायते फावटी आमी वस्तू पयल्योच सोदल्यात, जायते फावटी फावो तितलें पासेंस काडूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भणितो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भणितो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. उपदेशाच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. दर एके वस्तूक एक वेल आसा आनी स्वर्गा पोंदाक दर एका कामाक एक वेल आसा. एक वेल जोडूंक आनी एक वेल मोरूंक, एक वेल रोवूंक आनी एक वेल रोयलेलें उमटून काडूंक, एक वेल जिवेशी मारूंक आनी एक वेल बरो करूंक.
एक वेल मोडूंक आनी एक वेल बांदूंक, एक वेल रोडूंक आनी एक वेल हांसूंक, एक वेल दूख करूंक आनी एक वेल नाचूंक, एक वेल फातोर भायर उडोवंक आनी एक वेल ते परते एकठांय करूंक, एक वेल एकठांय जावंक आनी एक वेल कुशीन सोरूंक, एक वेल सोदूंक आनी एक वेल सांडूंक, एक वेल सांबाळूंक आनी एक वेल भायर उडोवंक, एक वेल पिंजूंक आनी एक वेल शिवूंक, एक वेल ओगी रावंक आनी एक वेल उलोवंक, एक वेल मोग करूंक आनी एक वेल द्वेस करूंक, एक वेल झुजूंक आनी एक वेल शांतीन जिवंक. मनीस कोश करता ताचें ताका कितें मेळटा. मनशा कुलाक देवान एक केरीत वावर करूंक दिल्लो आसा, तो हांव नियालतां. तो करता तें सगळें दर एका काला परतें करता. पूण जरूय देवान सगळ्या कालाच्या मनशांक नदर मारूंक दिल्या, तरूय रंबाक तावन तें शेवटाक पर्यंत देवान केलेलें तें वळखून घेवंक मनशांच्यान नजो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. भितर म्हणया, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोच, म्हजो किल्लो, म्हजो थारोक, दर्याल म्हजो शेरोन म्हजें. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. मनीस कोण सर्वेस्पोरा, तुवें ताची पर्वा करच्याक. मातयेचो पूट कोण, तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक, ताचे दीस सावले वरी नाश जाता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासून दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदुरता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, दुसरीं एलिजा, आनी हेर तूं नव्यान जिवन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण तुमी धरतात? सिमांव पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता.
ही गरजो केन्ना उक्त्यो जातल्यो, फूल फ्लेज्ड मिसां केन्ना सुरू जातलीं, जायत्यांचो प्रश्न. इस्कॉलां कॉलेजी भुरगीं केन्ना येवपाक लागतलीं, भुरग्यांचो प्रश्न. हो कोविड-19 पॅन्डेमीक केन्ना सोंपतलो, हो आमचो कडेन सगळ्यांचोच प्रश्न. आनी हाका जबाब आमकां एकूच मेळटा, आमी नकळो, आमकां खबर ना केन्ना जातलें तें. पूण त्याच बराबर आमी सगळीं मागता हें जाल्यार पुरो, बेगीनूच काबार, बेगीनूच ही गरजो फूल फ्लेज्ड उक्त्यो जाल्यार पुरो. आमच्यो कॉलेजी, आमचीं इस्कॉलां परतून बेगीनूच उक्तीं जाल्यार पुरो. आमचे खेळ आनी आमचो एंटरटेनमेंट जो आसलो तो परतूनच जाग्यार पडल्यार पुरो. भाव भयणीनो, दर एका वस्तूक वेळ आसा. आयज जायत्यो वस्तू आमी पळयता ज्यो वेळा भायर. म्हणजे जेन्ना गरमी जावपाक नाका आसली तेन्ना गरमी जावपाक लागता. जेन्ना पावस पडपाक नाका वो घोग्यांनी पावस पडपाक नाका, अकस्मात घोग्यांनी पावस पडटा. वो आनी कसलीय वस्त ज्यो वेळा भायर जातात त्यो आमकां जायते फावटी दिश्टी पडटा. आनी त्या उपरांत आमचो प्रश्न, कितें चल्लां, कितें जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना हवामान तापमान बदलत आसा, क्लायमेट चेंज जाल्ली आसा आनी जायत आसा, जावपाकूय जाय. पूण जे भाशेन आमी मनशांनी ताचो वेग चडयला वेळा भायर आनी वेळा पयलींच, इतलो बदल जावचो केला आमच्या हरकतांनी, तेन्ना आमकां ह्या प्रश्नांक जबाब मेळचोच ना. तरी आसतना दर एका वस्तूक वेळ आसा. उपदेशक आपल्या बरोवपान हें आमकां उगडास करता, दर एका वस्तूक वेळ आसा. स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक वेळ आसा. म्हणटूच आमकांय जण एकल्याक वेळ आसा. आनीक तें एक गीत चलतालें हिंदींतल्यान, अपना टायम आयेगा, आमचो वेळ येतलो. गुडी आमचो वेळ केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना. पूण जेजू जरी तर आमचे बरोबर आसा जाल्यार हो वेळ केन्नाय येवं, कसोय येवं, आमी जागृत रावतले. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसां मुखार हो प्रश्न दवरता, कोण म्हूण समजतात तुमी म्हाका, लोक म्हाका कोण म्हूण समजता. जबाब आमी आयकल्यात, वेगवेगळे तरेचे जबाब. कोण प्रवादी म्हूण समजता, कोण एलिजा म्हूण समजता, कोण स्नान दातार जिवा परतून जिवन जाला म्हूण समजता. तुमी म्हाका कोण सदरता. भाव भयणीनो, हो प्रश्न विचारचे पयलीं जेजू देवा लागीं मागणें करून आसलेलो, देवाच्या संबंदान आसलेलो. आनी जेन्ना देवाच्या संबंदान आसा तेन्ना सगल्यो वस्तू आपल्या वेळार दवरूंक जाता. आनी ह्या पासत जेजूचो वेळ जो आसा तो केन्ना चुकीचो वेळ जावंक ना, परफेक्ट टायमींग. आनी तें जेजू आपल्या शिसांक सांगूनय दवरता, आतां वेळ येवपाचो आसा तो वायट वेळ म्हजेर, म्हाका म्हजींच मनशां धरतलीं. तशेंच जाणटे आसात, याज्ञिकांचे वडील आसात, धर्मशास्त्री आसात, ते म्हाका भायर आयतले, म्हाका धरून दितले आनी म्हाका जिवेशी मारतले. हो वेळ येवचो आसा. जेजू मागणें केल्या उपरांत बापा लागीं आपलो संबंद दवरून हें मागणें केल्या उपरांत आपल्या शिसांक हें कळीत करता, वेळ येवचो जालो. तर त्या वेळाक तयार रावूंक केरीत भाशेन ह्या आपल्या शिसांक पयलींच तांची आकारणी करता. तर आयज आमचेर कितें येवपाचें आसा काय आमी नकळो. केन्ना हें वायट आसा तें सोंपून बरेंपण येतलें काय आमी नकळो. पूण त्या मेरेन जरी तर आमी जेजू लागीं एकवटीत ना, त्या म्हणल्यार आमी जरी तर देवा लागीं मागण्यांत घट ना, जाल्यार आमी सांडचे पयलींच सांडटले, काबार जावचे पयलींच काबार जातले. पूण जरी तर देवा लागीं संबंद दवरून आमी मुखार सरता जाल्यार वेळाच्या वेळार, काळाच्या काळार जें कितें घडूंक जाय तें आमच्या जिवितांत घडटलें. आनी जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार पयली सुवातेर आमचें मागणें, जशें जेजून बापाक मागणें करीत रावलो तशेंच देवाचें उतर आनी देवाचो संदेश आमी घेवंक. देवाचो संदेश, देवाचें उतर आमकां आयज पवित्र पुस्तकांत मेळटा वाचूंक. तशेंच ही सृश्टी आमचे लागीं उलयता, जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें आमचे लागीं उलयता. हो संदेश घेवंक
वायट आसा तें सोडूंक बरें आसा तें धरूंक आनी देवाच्या मार्गदर्शनान आमी चलूंक आमकां हे भेटेन सगल्यांक कृपा मागुया. नोटाने वेटार गीत घेऊया. C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काढून निर्मोल काळसा तुका मोगून देवानी मनशा मोले संधान करून शांती करून देवानी मनशा मोले संधान करून शांती करून आसा Jesu Tu és Filho Burgo Tuso Asa Jesu Tu és Filho Burgo Tuso Asa Jesu Tu és Filho Burgo Tuso Asa Jesu Tu és Filho Burgo Tuso. म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आत्माक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधारांनी सासणांच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंतण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट परगटूया.
सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी भरभरता तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन दर एके वस्तूक दर एका कामाक आपापलो वेळ आसा जाल्यार आमचो वेळ खेरीत भाशेन देवाक सगळ्या वेळार आमी चिटकून रावपाचो आनी सगळ्या वेळार आमी जागृत आनी चतूर रावपाचो हीच कृपा आमकां मागुया सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संसारचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोट तुका एकवटा तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जिविताचे उदक
घेवचे ताणेल्यारू जिविताचो उडो हांव काम घेवचे उगेल्यारू जिविताचे उदक हांव पिऊ घेवचे ताणेल्यारू जिविताचो उडो हांव घेवचे उगेल्यारू आमचो आत्मो थारेला तुका पिऊ आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका काहू गावडेता. सोमी म्हणटा हांव बरो गोवळी, म्हज्या मेंढरांक हांव वळखतां आनी म्हजीं मेंढरां म्हाका वळखता. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ह्या रचनेच्या काळान खेरीत भाशेन आमचे मागणे आमचे पृथ्वी पासत आमी देवा मुखार दवरुया. सुरपदवेदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगलें अस्तित्वान आसाय तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय. आमी आमच्या भावा भयणां बराबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वेर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिल्लोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावूंक न्हय पूण ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोबाय सगल्यांक ओपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्पट करूंक आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार जे फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुजे ओप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक भिरांतीन आनी ध्यान मनान भरून सगल्या रचने सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टांच्या वेळार न्हीद, मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां उर्बा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक दिना दिवं चलया आमी गुणगारा ताच्या मोगाक मनशाची खूब. जेसू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक दिना दिवं चलया आमी गुणगारा ताच्या मोगाक मनशाक शिकूं. जेजू तोलो तोपलो मेलो पापाचो मोग करून
काळजान वाटेक लागया तोच मोग आतां भुरगूट करूं उदार काळजान वाटेक लागया तोच मोग आतां भुरगूट करूं